18 नोव्हेंबर सावन ईसी पत्र हुमकळत दवरपाचें नाटक चलिल्लें आसा। केंद्र तशेंच राज्य सरकाराचे ह्या मुद्द्यार आतां पितळ उक्ताडार आयला। ईसी हुमकळत दवरपाक केंद्रीय मंत्री जावडेकराक 1 म्हयनो लागलो, मात कर्नाटकाक मान्यताय दिवपाक फक्त 8 दीस लागले, म्हण प्रोग्रेसिव्ह फ्रंटाचो हृदयनाथ शिरोडकर उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज क्रिसमस ह्या दिसाक जे गोंयकारांक मेळूंक जाय आशिल्ले विशीस केंद्र सरकारा कडल्यान, पण आज गोंयकारांक केंद्र सरकारा कडल्यान जे कितें मेळ्ळें तो घात। आमी पयलींच सांगिल्लें, आमी 1 नोव्हेंबरचो कार्यक्रम आसूं आनी बाकी फुडले आमचे सगळे कार्यक्रम आसूं, आरती पर्यंतचो महाआरती पर्यंतचो कार्यक्रम आसूं, ह्या सगळ्या टायमार आमी सांगिल्लें आसा की आमी ह्या विशयाचेर, म्हादयच्या विशयाचेर केंद्र सरकार आनी गोंय सरकाराचेर दोळो दवरून आसा। सो सरकारान आनी केंद्र सरकारान असो विचार करचो न्ही की आमकां सीसी गोंयाक सीसी न करता तुमी जी नाटकां चलयल्या कर्नाटका बरोबर ती आमकां कळची ना म्हणून आमकां इमिजिएटली कळ्ळी। आनी काल हांवें पर्सनल व्हिडिओ काडून हें पत्र जें आसा तें गोंयकारां समोर एक्सपोज केल्लें। ह्या पत्रांतल्यान केंद्र सरकार आनी खास करून प्रकाश जावडेकर आनी आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री, जेका आमी एक्सिडेंटल CM म्हणटा, हे दोगी जाण एक्सपोज जाल्ले आसा। 18 नोव्हेंबर पासून हें नाटक चालू आसा आनी 18 नोव्हेंबर ते 18 डिसेंबर पर्यंत प्रकाश जावडेकराक लेटर एबियन्सान दवरपाक 1 म्हयनो लागलो। आमी सगळ्यांनी, गोंयकारांनी सगळ्यांनी विचार करूंक जाय की जेन्ना गोंयाक न्याय दिवपाक लागून प्रकाश जावडेकर 1 म्हयनो काडटा, तेन्ना इमिजिएटली 5 दिसां भितर प्रकाश जावडेकरा कडेन टायम आशिल्लो केंद्राक परत पत्र बरोवपाक काय कितें? कारण केंद्रान, कर्नाटक गव्हर्मेंटान, होम मिनिस्टर कर्नाटकाच्या केंद्राक पत्र बरयल्लें, खास करून प्रकाश जावडेकराक पत्र बरयल्लें की जे 18 डिसेंबराचे लेटर, जातून पयलीं जे लेटर एबियन्सान दवरला अशें म्हटिल्लें आसा, तेजें क्लॅरिफिकेशन मागपाचें दवरलेलें। 5 दिसां भितर जो सुशेगाद मिनिस्टर आसा प्रकाश जावडेकर, तो 5 दिसां भितर रिएक्ट जाता आनी 24 तारखेक लेटर काडटा आनी तितून तो म्हणटा की जे दिल्ले गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज नॉट केप्ट इन एबियन्स EIA नोटिफिकेशन हॅज ऑल्सो नॉट केप्ट इन एबियन्स द रूल विच क्लॅरिफायज द ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर EC. कर्नाटका कॅन स्टार्ट द वर्क ऑफ कलसा बांद्रो प्रोजेक्ट आफ्टर गॅझेट नोटिफिकेशन ऑफ ट्रिब्युनल अँड नेसेसरी फॉरेस्ट वायल्ड लायफ। म्हणजे हे सगळें कितें? 8 दीस पयलीं CM साहेबान सांगलें की लेटर एबियन्सान दवरला म्हणून, पण त्या लेटराचेर सुद्दां आतां एक डावट कसो येवपाक लागला, ती लेटर खरोखरच काडलेलें की ते एक फ्रॉड लेटर आसलें, हेजेर सुद्दां CM साहेबान हांगासर क्लियरन्स दिवपाची एक गरज आसा। तशेंच म्हादय इश्यू आसा, जे उदक आसा ते बारीक पळयत जाल्यार नॉर्थान आमकां 6 तालुक्यान इफेक्ट जातलो आनी हो इफेक्ट लोकांक आतां कळपाचो ना, थोड्या दिसांनी कळपाक स्टार्ट जातलो। आतां हाजेर हांगा डावट येता की जेन्ना पळय BJPचे नेते, आमचो CM सांगता की 1 ड्रॉप सुद्दां आमी कर्नाटकाक दिवचे ना, हांगासर ऑलरेडी नदी वचपाक स्टार्ट जाले आनी ड्रॉपाचो उरलो व्हॅल्यू खंयसर, हो ड्रॉप गेलो खंयसर? युनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे कडेन आमची बैठक जाली, मिस्टर प्रकाश जावडेकर हांणी। ताणें आमकां कॅटेगोरिकल अश्युरन्स दिलें की म्हादयचो इश्यू तो सॉल्व करतलो, देर इज नो पॉलिटिकल इंटेंट, आनी सॉल्व करतलो इन फेवर ऑफ गोवा। पूण ताणें सगळ्या गोंयकारांक बिट्रे केल्लें आसता। ही हॅज बिट्रेड गोवन्स, ही हॅज लायड टू द गोवन्स ऑन द इश्यू ऑफ म्हादय। एक क्रांती जावपाची सुरवात जाल्ली आसा गोंयच्या माध्यमातून। म्हादय ह्या दिसांनी नाताळ चलता, नाताळाच्या दिसांनी बरी बरी परबी येता, गोड बातमी येता, पण सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो जो मिनिस्टर आसा जावडेकर बाब, तेंच्यांनी आमकां काल आमच्या फाटीन सामको खंजीर घातलो। जो चीफ मिनिस्टर प्रमोद बाब सावंत सांगतालो आपल्याक विश्वास आसा सेंटराचेर, होच विश्वास काय कितें ताजो? आयज त्याच्या शब्दाक किंमत ना, हें आयज गोंयकारांक न्ही तर संपूर्ण देशाक कळ्ळें आसा।